एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें सांगता, जेरुसल्या तुका फावो त्या प्रमाणे हांव तुका लेखतलो. केल्लो करार पर्यान मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपरवा केली. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारांत ना तें हांव करतलो तेन्ना मुणगे तुज्या व्हडा आनी ल्हाना भयणीक काडून तांकां तुज्यो धुवो करतलो. तेन्ना तूं तुजे वतीन तुज्या आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लज भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्वर म्हूण तुका वळखतली. म्हणटच उगडास करून लज दवर आनी तुजे लजेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय, कित्याक तुवें केल्याय तितलेंय हांवें तुका बक्षिलां. उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो थारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात, व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनात रावतल्यांनो गितां गायना करात, आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें, देवाचो निरोप मानून घेयात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें, कसलेय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर अरंभाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतुनीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच.
देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करी न्हय. ताणें तांकां विचारलें, तर लग्न मैदानाचें पत्र दिवन मोजेजान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाड्याचे देखून मोजेजान तुमच्या पत्नीक सोदून दिवंक तुमकां रचल्या दिली, पूण अरुंबागतावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पतीन आपणाक अविश्वासी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परद्वार करता. शिसांनी ताका म्हटलें, बायले ताय घोवाची गोट अशी जाल्यार लग्नच जायनासतना लावल्यार ओरीक बोदें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. बोगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयचे कुसव्यान तावन इजडे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केलेले इजडे आसात, आनी सुर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. नियाळ देवान जोडलां तें मनशां दोशी करूं न्हय. नियाळाक आदार. एक काजारी जोडपें अशें म्हणटालें, लग्नीक जिवीत ताणटाना जायतें सोंसचें आनी भोगचें पडलें. कांय पावटी कुटुंबाचे वांगड्या सांगाती जिवंक पासून अवघडेचें जालें आनी केन्नाय दोगांय दोशी जावपाचे विचार मनांत घुसपले. पूण खऱ्यांनीच सरभोंवतणी मनशांनी कितलेंय प्रयत्न केल्यार पासून जें देवान घडलां तें मनशांनी तोडूंक जावंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, अरुंबागतावन रचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. म्हणटच तीं आनी दोगां न्हय, पूण एक. देवान जोडलां तें मनशां दोशी करूं न्हय. खऱ्यांनीच आयच्या काळार लग्नीक जिवीत जिवंक खूबच कठीण जालोलें आसा. विस्वास, मोग आनी एकामेका सवें समजिकाय उणी जावन लग्नीक जोडप्यां मदें फुटी पडोन संबोन तुटून दोशी जालेलीं दिसून येतात. सगल्या काजारी जोडप्यांनी एकामेकाक बरे भाशेन समजोन मागण्यांन रावन देवाचे उतरान रिगोन पवित्र कुटुंबाचेर नदर थिरावन देवान जोडलां तें मनशां दोशी करूं न्हय. हें सोत मनांत दवरून जिवंक गरज आसा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, लग्नीक जिविताची दोरी देवाच्या बांदपासान थीर आसा हें मानून जिवंक आमी वावुरया.